Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 2-4 मतदारसंघांनी बारीक सारीक किजेला सोडली जाल्यार गोयची वेंचणूक चडशी थंडसाणीन जाली. नावेले टीएमसी उमेदवार वालांकाची भयण पयशे वाडटा म्हूण उमेदवारांचो आरोप. पुलीस वेंचणूक अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची म्हूण सगळ्या उमेदवारांचो दबाव. And we have seen them distributing money. So they made a noise. Pratima made a noise there. She came running there. They both ran the bathroom. But they both ran. And then inside. So there are lady constables there. Now they can go and see. Ulta Chor Kotwal ko dante. On the top, DYSP and all are come and telling you all go, you all go. So you all are here to give security. Government, police, election commission, a big failure. Big failure. See how they are treating us. ही चोरा मशीन लिपल्या पैसे घेऊन बाथरूमात आणि यांका सेक्युरिटी दिपाला या पुलिस पडाचो इंचार्ज असा 100 पुलिस बनल्या 100 पुलिस बनल्या. I told them give me a lady police officer. I will take in the bathroom and will remove out. Question up. Arrow went in, flying squad went inside. Just spoke something came. DYSP came went. So 110%. फोटो मारून आणलो जाल्यार 5000 रुपया. वोट मारपाचो फोटो मारून आणल्यार 5000 रुपया. रेट डोल्या. कोण तरी आरोप करता आणि कोणी घरात घुसता म्हणून नावेलेच्या एका फॅमिलीचो आरोप. परमिशन लेना चाहिए ना. इधर हमारा मम्मी है, मम्मी को अटैक आता तो मरती तो क्या होता था? रिस्पॉन्सिबल कौन लेता है? घर में आया वो घर में आया सही आके तो टेबल फोड़ता है, ये फोड़ता है, क्या गुंडा लेके आता है? सुनना था 16 चुला चोरी गए, अभी कौन देगा रिस्पॉन्सिबल? वालांका म्हणटा आपले फॅमिलीक मदी हाडू नाका कितें ते आपल्या कडेन उलय. म्हाका सोडात भयण वांटेय की तुमगे भयणा कितें हाडटाय रे बाबा? कॅन्डिडेटा उलय म्हण सांग. हेका तेका चोय लास्ट टाइम एजे लागोन गायले तेजे लागोन दुसऱ्या ब्लेम कोणा काय? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली? मुगे फॅमिलीची येना काय म्हण सांग. नावेले हावजिंग बोर्डात बोवा कोणे तरी धुकल्लो म्हूण निमित्त करून झगडी केस्तावां. कोणाचे कितें आड्डले एकमेकाक तेजेर झगडी जाली. झगडी जाली तितून हेगेलो भाव आहलोलो तो थंय 1-2 जाणां वांगडा आहले आनी ते 100 जाण हेजे भावाच्या अगेन्स्ट येयले. आमी काडून ताका लोकून साडीन घालपा पयले झगडे नाका म्हणून थिंगा. And then they fight came on us because one of my boy was taking a video. Some text coming on my name that Riyan Guns are making some trouble in Runda Mall. Myself, I was not in Runda Mall. I came now listening to this what rubbish thing is happening. But हिंगा सारखे कोट्टा लोकांक कितें कोण गुंडाराज करता कोण पयशांचे कितें करता ते लोकांक चिंतपा जाय पाटी. आमगे नायलकार आमकां भायले कोण नाका. कोण्याय बोवा केतन भाटीकारान हात घालो म्हूण बीजेपीच्या एका बायल आनी भुरग्याची पुलीस कंप्लेंट. भाटेकार माझे कसं मारला बांग नाकटा लायला पडते त्याचे मनीसांनी मारला 4-5 जणांनी भाटेकार डॉक्टर केतन भाटेकार माझे मारला. आमकां कितें म्हाका फाटल्यान येवन दुखलून घातलो आनी गळ्याक हात घालपाक लागलो मारता म्हणून. आनी म्हाका तो एका म्हणपा लागलो पुलिसाक एका धरून व्हरा म्हणून म्हाका धुकलपा लागलो. केतन म्हणटा बदनामीचे कारस्थान. फोंड्याचो एक आमदार गोंयचो सीएम तो पुलीस स्टेशनार कित्याक गेलो? 2 मर्डर जाली तेन्ना गेलो. रेप केसी गोंयांत जाल्यो तेन्ना गेलो. आतां सडनली ह्या चलये खातीर कसलोच इशू ना. इलेक्शनाच्या टायमार हो मनीस पुलीस स्टेशनार वचून बसता तांकां आयडीन धाडटा. हो लायफान केन्ना आयडीन गेलो ना. सो हे सडनली कितें प्रॉब्लेम म्हाका कळूना असो. इलेक्शनाच्या 2 वरां पयलीं फक्त भाटीकाराची बदनामी करपा खातीर खेळ चालू केलो. बट हांव खंयच्याच परिस्थितीन त्या चलयेक बोटूय लायलें ना. बायल मनीस हांगाय आसा ती खूब बायल मनशां आशिल्ल्यो थंय ताजें आनी कांय उलोवपाचें ना. देव बरें. रवीचे फण्ण असले खंय जावंक जायना. हे अशें करपाक सोबना. हे फर्स्ट टायम की आमची केन्ना अशें जावना कोणा मारप किंवा आनी कितें तशें जायना आनी जावपाक जायना अशें फर्स्ट टायम. म्हणजे कोणी आमकां वोट हे ते वोटा लागून झगडप ना. वोट लोकांक आपल्याक जाय ते दिता. बाबू आजगांवकाराचो मडगांवां मोती दोंगरारूय शो मस्ट गो ऑन. थंय एका ग्रुपाची उजो उजो म्हूण घोशणाबाजी. बाबू आनी बाबूच्या समर्थकांचोय बाबू बाबू शो.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.